थँक्यू सो मच. जेवच्याची वेळच वय जाल्यार क्लॅप केल्यार म्हाका हेची उमेद येता. ताचे खातीर सगळ्यांक रिक्वेस्ट केला क्लॅप करतो म्हणून. एक्चुअली उर्मिला केदरा बसल्या उलयताना म्हाका हार्ट बीट चढतस तुगेल्या जरा उल्लोच म्हणल्यार म्हाका हेची की भंय करता जाल्यार इट्स अ प्रिविलेज टू हॅव यू हियर. थँक्यू सो मच फॉर कमिंग, फॉर टेकिंग ऑफ टायम युअर बिझी शेड्यूल अँड बींग हियर. आमी प्रति वर्ष कांय पूण विंगड करचे ट्राय करताची तांतुलेंच हें शो. तो आज की एक खूबसूरत शाम, आप सब सुपर अचीवर्स के नाम, ये है आप सभी का फेवरेट प्रोग्राम और मैं हूँ गुरुदत्त और इस प्रोग्राम का नाम है गॉसिप विद गुरु, पावर्ड बाय ममता एंड सिया. सो हातूंची की आमी ट्विस्ट दिला. सेलिब्रिटीज आमगेल भितरी आसताची. तूं आतां त्या वेळ सांगिला जनरेशन गॅप आसा. सेलिब्रिटीज आमगेल भितरी आसताची. सोसायटी भितरची कोण अचिवर्स आसा की त्या अचिवर्सांक आमी हांगा आपोवन तांगेले कीची हे शो करची म्हणून आमी डिसायड करताची. तरी तुम्ही सगळ्यांनी क्लॅप करून तांगेल स्वागत करका. सो द फर्स्ट सेलिब्रिटी टुडे इज ॲज क्यूट ॲज शी इज ब्रिलियंट. पुट युअर हँड्स टुगेदर फॉर द ग्रँड एंट्री ऑफ आवर फर्स्ट सेलिब्रिटी. मैं तो बादलों से टूरे जाऊंगी, मैं तो अपना ही सुर पाऊंगी. है जो क्रेजी क्रेजी सपने मेरे सारे चुन के मैं भूले आऊंगी. हमारा ऐसे दुनिया की हुई नहीं, मैं अपनी ही दुनिया बनाऊंगी. कि जिंदगी कोणे क्लॅप मारना तर लॅपटॉप चलना. फॅशन तुगेल सेन्स आमकां लायक म्हूण गोत्तस. सो एक फॅशना विशय आनी दुसरें आमची गेल्यांक म्हणल्यार केन्ना जिबे रुची चड. सो कुकिंगा विशय हे दोन विशयान तूं तुगेलची की अभिप्राय जाणाक कळल्यार आमकां एक खूश आशिल्ली. श्योर. फॅशन सेन्सान तूं हांव भारी मुखार आसा हांव लेक्चर. सान आसतना कोणूची तशीची. आय रिमेंबर 6 की 7 वर्सांचे आशिल्ले तेदना अमाल कापड आनी डान्स प्रोग्रामाचे फांती, नकली फांती ते बांदून घेवन हांव तोगू आयला की म्हाका आजी ह्या आउटफिटान खेळका म्हणून म्हाका फॅशनेबल दिसता म्हणून. सो तेदन देखूनच त्याची की फॅशन सेन्साची क्रेज आसा. साडी असो, वन पीस ड्रेस असो, पॅन्ट सूट असो, कसं असो, आय एम ऑलवेज अप टू लाईक बी रेडी फॉर इट तशी. इन टर्म्स ऑफ कुकिंग आय एम शुअर मस्त जन हांगा अग्री करतले ती की क्रिएटिव्ह शेफ्स ग्रुप नित्य कसं ना कसं पोस्ट आसता व्हॉट्सअप ग्रुपारी. आज ह्या जेवण केला तर क्रिएटिव्ह शेफ ग्रुपा कितले जण आसा? सगळ्यांनी क्लॅप मारका मला तांणी आज म्हणून कळटा. सो सगळ्यात मस्त पोस्ट आसता. मिगेल खंय पुणी महिन्यात 1-2 पटी मात्र हांव कुकिंगाची मस्त इंट्रस्ट दवरता, बट महिन्यात 1-2 पटी मात्र पोस्ट घालता.
आनी अशी पोस्ट घालता की जनाक इश्ट जाता की ह्या केला हांवें रेसिपी सांगची की त्या केला हांवें त्या कशें केलें म्हूण सो या सो थँक्यू सो मच थँक्यू थँक्यू धृती तूं आतां थोडे दिसान भायर सरल्या ओके तुगेले एकेडमिक्सान तूं एक्सेल करता सर तुगेले भितर कसन इंट्रिन्सीक क्वॉलिटी आसा तुगेले हावस बापून शिकयलेले तुगेले आमी कसो संस्कार म्हणटात ते तुगेले त्या खंयची क्वॉलिटीज तुका हांगा थंय तूं आयली तूं एक PhD आतां करचें वता कसं हेल्प जाता तुका ताजे निमित्तान मोस्ट इम्पॉर्टंट क्वालिटी म्हणल्यार हांव मिस्टेक्स आमी सगळे करतात पण एवरी टायम त्या मिस्टेका लागून लायक डिजेक्शन घेना तेले तातूंतल्यान कसन तरी शिकून मुखार वचचें वॉज इम्पॉर्टंट एंड दीस इज लायक एवरी डे आमी लॅबा वतात ती 10 दिवस काम करतात ती रिएक्शन फेल जाता सो यू हॅव टू एवरी डे लर्न समथींग न्यू एटलीस्ट वन थिंग यू हॅव टू लर्न न्यू अबाउट युअर रिएक्शन ओनली देन खंय तर तुगेलें काम सक्सेसफूल म्हळ्यार समज जाता सो दॅट इज वन थिंग वीच माय मॉम हॅज टॉट मी नेवर गिव अप्स आनी एवरी डे you get up, you learn something new. Every day is a new start, a new, what you say, journey to learn something. So never stop learning. Yes. तुका हांगा थंय पावचे खातीर तुगेल फिजिकली तूं फिट्ट उरचे खातीर तूं आय एम शुअर एफर्ट घेता तें दिसतास तुगेल हेल्थ सगळ्यांक दिसतास बाय गॉड्स ग्रेस सो ताचें कसं सिक्रेट हांव मेगेल हांव टीचर आसा तरी म्हणल्यार आम्हाला लेवल जितले एक्सरसाइज करना पण करता फिट रावचे तितले लायक जशी पास जावचे तितली मार्क मेळटा तशी फिट रावका तितले एक्सरसाइज करता ओके आनी तुगेल्या एकेडमिक्सान तूं एक्सेल जावचे खातीर ऑर्गनायज्ड आसूं का म्हण तुका दिसता खंयची जाग्यार खंयची सामान आशिल्ली की तें सामान थंय दवरका एक ऑर्गनायज्ड आसूं का दोनीच कसं म्हळ्यार सांगेल तशी आमची गेल्यांक जिबे रुची सो GSB फूड मोस्ट पॉप्युलर इन द वर्ल्ड आमकां तितल्याकूच तसूचे सो त्या तुका इश्ट की ताचे विशयी तूं सांगू का ऑब्वियसली ऑप्शन ना घरान तू जिब्बे रुचीचे आम्मान केलें लुतो खाता व केन्ना नाटक करना आम्माक निंगू येता आम्माक समज केजी पिता पण आनी ऑर्गनायज्ड म्हळ्यार आम्मा टीचर आसा तरी आम्मान ते ऑर्गनायझेशन स्किल्स आमगेल्यान तूं घाल्ला म्हळ्यार ते सगळे टायम टू टायम कोरका ऑप्शन ना थंय तर म्हणूची ऑर्गनायज जायना तर रावच्या जायना आम्हाला तर एक ऑप्शन आसता त्या कपाटान तावंगल सम ना जाल्यार तूं घरा भायर वचेत चेल्ल्यांक प्रोफायल जेन्ना आसता तूं एसेंट्रीक जेन्ना तांकां मॅनेज करपा पडटा हाचे खातीर तूं कशी मॅनेज करता म्हळ्यार तुगेल्या पर्सनल लायफान तूं कसं करता की हें सकट प्रोफेशनल लायफ तूं इजिली मॅनेज करचें जाता विदाउट गेटींग टू स्ट्रेस्ड अबाउट इट तूं कसं करता तरी कामा विशीं तरी आय डोंट थिंक आय कॅन एक्सप्लेन इन टू डिटेल बट हांव कसं करता फ्रॉम मॉर्निंग टील माय डे एंड्स टू यू नो की मेगेल काम वे जावो आनी म्हाका कशें बाकीच काम करता त्या सुद्दां शूड फॉल इन प्लेस सो आय वेक अप अराउंड 8:30 8:45 इन द मॉर्निंग वीच इज अर्ली लायक दॅट आनी मागीर थँक्यू गायज मस्त सपोर्ट दिल तुमी हांसून तरी 8:30 वगी मेगेल खातीर तरी हांव उठयत 8:30 वग्गी सकाळीची आनी उठून मागीर मल्टिपल स्मॉल मिनी ब्रेकफास्ट करता म्हळ्यार फर्स्ट मेगल आसता अजवायन जिरा एंड पपाया लीफ वॉटर ताजे मागीर हांव एक फ्रूट ताजे मागीर यू नो सम सॉर्ट ऑफ स्मॉल ज्यूस पोर्शन ऑर समथींग लायक दॅट एंड देन आय गो फॉर लंच एट 2 PM आनी आय ऑल्सो ट्राय टू स्क्वीज इन सम सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज आय एम नॉट सेईंग आय डू इट ऑन अ डेली बेसीस बट हांव एक चंद योगा मॅट आनी चंद शूज घेतला ते मोटिवेट करच्या खातीर की या पळय आनी करया म्हणून तर केन्ना म्हाका टायम मेळटा स्ट्रेचिंग जाल्यार स्ट्रेचिंग इवन इफ इट्स अ 30-minute कोर्स दॅट आय गेट हांव ट्राय करता की हांव एस्पेशली वर्क फ्रॉम होम आसतना इट इज मच कन्विनियंट की हांव ट्राय करता की आय स्क्वीज इन सम एक्सरसाइज इन माय डे देन फॉलोज लंच डिनर एंड आय ट्राय टू स्लीप अर्ली म्हळ्यार 11-11:30 ते हांव न्हिदोवचें ट्राय करता मस्त लेट करचें पळयना न्हिदला अरे आम्मा येता चडा मोबायला लायट दिसता सर मागीर न्हिद म्हणावं न्हिदत मागीर 11:30
त्या पांगुरच्या भितर तुकून मोबाईल लाईट कशी भायर येत म्हणून कोणाकय गोतना म्हण हांवें आत्तां हावसूकय गोतना चेल्डाकय गोतना 2-2 चार तरी घेता ती काय की तुकून दिसता गोतनात कशी म्हण हावसून लाईट चेल्डा दिसता चेल्डा लाईट हावसू दिसता पांगुरच्या भितर तुकून आन पाप गोरेंत असता वय वय तो बरेंत आसता Okay, so 2 more qualities. One is to be organized so that you manage such a stressful profession. आणि दुसरें तुगेल पर्सनल एंगर मॅनेजमेंट ते तूं कशी दोन्ही मॅनेज करता म्हळ्यार आमकां एक इगो आसता हे पुरा हाय प्रोफायल जेन्ना तोंडा येईल तशें उलयतना आमकांय बेजार जाता सो ते आमी मॅनेज करता Correct. सो हे दोन कशी तूं मॅनेज करता म्हणून एक सांगता Like I said, organization must do integral part of the kind of job that I do. I need to make sure because म्हळ्यार the client खातीर तो एकलोची मेगेल खातीर 10 client आसा so I need to make sure that I'm organized and somewhere ते मेगेल personal life and reflect करता also because I would like to call myself I have obsessive compulsive disorder about cleaning तरी मेगेल फर्निचर हांव रेग्युलरली पुशीत आसता इवन ऑन अ क्लायंट कॉल आय विल बी लायक ना हांग दोळी आसा ह्या सम दिसना त्या सम दिसना हां हांगेल दोग जाण ಅಲ್ಲಿ ಸಾನ್ ಪ್ರಾಯ म्हाका अंतू ह्या कॅटेगरीन घालेले थँक्यू हांव सांगची नाका म्हणलें केलें जवाब एनिवेज सो आत्तां तुमी त्याच जनांनी हें सकड आमकां सांगल्यार आमकां भारी खोशी जाली जाल्यार तुमकां त्याच जनाकय आनी हांगा बशिल्ल्या सकड ऑडियन्सांक आमकां एक ऑडियो आयकोवंक आशिल्लें सो ते ऑडियो आमी प्ले करता ती तुमकां कशी जाल्ल्या म्हणून तुमी सकडांनी एप्रिशिएट करता की ना म्हणून आमकां सांगूका ओके सो वी स्टार्ट विथ द फर्स्ट ऑडियो आम्ही ती पळयलेली ती सांग तिका गोदी रक्षा व्हेरी फेमस पर्सनॅलिटी ऑफ अवर सोसायटी आम्ही तिका जन्म दाखवून पळयलेली ती सांग चेडू आम्ही तिका गोदीन ती होड कोण कोण तिका आमी नाव वॉट शी इज फ्रॉम अवर आमगेल वट्टो वचून ती होड जाल्लेली आनी व्हेरी गोंडी बट तिगेल प्रोफेशन ती की ते ग्रुमींग असता स्टुडंट्साक आनी सकड आनी तांचे सगळें कंपोस्ट आसता बट ॲट टायम्स ती केन्ना खूब आयली म्हळ्याली ती चेंडी जाता चेंडी कळ्ळें सांगी लायकना ती कोण्णाले ती मना आशिल्ले करता ती हट्टी म्हळ्यार हट्टी सकयल जेन्ना ती एकदम कंपोस्ट शी दिसता बट ती एकदम हट्टी आसा ती मना आशिल्ले करता ती सेकेंडली ती गेले ड्रेस सेन्स व्हेरी नायस बट ॲट टायम्स आमकां ती मस्त सरप्राईज करता कशी म्हळ्यार आमी एक अशी फंक्शनाक ती एक्सपेक्ट करता की कापड जो चंद पुन्नो चुडीदारचो सलवार कमीज घालून येता म्हळ्यार ती तेदानाची लायक कोनशा चंद शॉर्ट्स जीन्स सगळें घालून येवन आमकां एकदम सरप्राईज करता आनी आमकां मागीर सांगता तान कसो जालें म्हाका कशी येवंक आशिल्लें अशी सांगतली ती कळ्ळें आनी तिका जेवण आहा व्हेरी टेस्टी मात्र तीण एक आमी कोणी जेवण येता कोणी जेवण येता म्हूण सांगल्यार ती सकाळ दाखोवन ताची प्लॅनिंग कोर न्हू फुल्ल तिगेल किचनांत कोणाक येवचें सोण आशी आमी मागीर हांगा भूक लागून हें पळयलें ती गेले एक मोरी भर आयदन आसता मागीर आमी निमगुशे बापरे कसं वयतलें जेन्ना कसं केला तुवें म्हूण निमगेल्यार ती कसं म्हणटा काय ना हांव खाली दाली चोय शीत आनी उपकार केला मागीर आमी सांगता इतलें आयदन खंयचे निमित्त ओट्ट जालें गो म्हळ्यार पण हांव एकदम ऑर्गनायज्ड गो म्हाका कळ्ळें म्हाका ते सगळें कश्ट सगळें जायना एक हाका आपले हांव ते दुसऱ्या घालता ते मागीर आमी ते ती पळोवन बापले आतां आमी नेक्स्ट ऑडियो वचचा नाका म्हाका भंय करता कोणूय भिवचा ना नेक्स्ट ऑडियो आमी प्ले करतसची ऑडियन्सांक सादारण येदोळटे अंदाज आयिल्लो आसतालो कसो जत्तस म्हणून कोणाक अंदाज येयनी की तांकां ते नेक्स्ट ऑडियो आयकताना सादारण कळटा कसो जत्तस म्हणून ओके सो द नेक्स्ट ऑडियो प्लीज हांव पीटी टिचर बाय प्रोफेशन हांव पीटी टिचर म्हळ्यार लोकांक लेक्चर म्हगेल चेडवांक स्पोर्ट्सा आनी भारी उमेद आसता म्हण म्हगेल दुवेक आसना इतली लायक उमेदी एक दीस करता 2 दीस करता 3 दिसा स्टॉप म्हणटा तिका एक्सरसायज करचें जावं हें वॉकिंग हें त्या सकड करना म्हळ्यार अगत आसल्यार करता नाजाल्यार ऑप्शन ना जाल्यार ऑप्शन आसल्यार बिलकूल तांकां वचना
हाजे एग्जाम्पल म्हळ्यार आमगेल्याची शिबिरांतू हांव सकाळची चेडवांक एक्सरसायज शिकयतना ती स्टार्टींग करता मागीर म्हणटा अम्मा पुरो म्हणून मागीर हांव बिस्टायल म्हणजे सांगता मागीर पांय दुखता म्हाका बैसू जायना म्हणून सोंड सोडता तिगेले PT म्हणल्यार 0 तिगेले इवन स्कुला सरान सांगलें की PT टीचरची मुलगी तिणे म्हणलें तर काय मी डान्सर आहे माझी मम्मी डान्सर नाही आहे मागीर ते आन्सर दिवन तिणे सोडला म्हणून तिगेले ऑर्गनायज्ड ती इतली ऑर्गनायज्ड आसा की तिगे गेले कॉलेजाचे लॅब तूं तिगेले केमिकल्स आवडटा एकदम परफेक्शन ताजे हांगात थंय जाल्यार कळटा त्यांची घरकड ऑर्गनायज म्हळ्यार म्हाका निमगया तिगेले दवरलेले वस्तू वापस त्या जाग्यार वचका जाल्यार ते हांवचे तिगेले असिस्टंट हाडून घालका ते ना जाल्यार थंय पोवन आसता मागीर खंय गेल्लें म्हूण सोदूचे काय हांव वचका त्या ती कांय उडक आसना खंय दवरलें म्हूण तितली ती ऑर्गनायज्ड ताजे नंतर आनी एक सांगची म्हळ्यार फूड हॅबिट्स तिका आमची गेल फूड म्हळ्यार भारी जिब्बे रुची तिका भारी लायकून खाली मटण तूं सोम्या मटण तूं जवळ एक खंय आमची गेले फंक्शनान तूं आमची गेल जेवण जेवता बाकी ती गेल निमगूच म्हळ्यार जिबे रुची इतली लायक की तिका ऑप्शन मेळ्ळें म्हण जाल्यार ती कॉन्टिनेंटल जावं चायनीज खावच्यान सुरवे धांवता ताजे एक एग्जाम्पल म्हळ्यार घरकड दाखोवन ती हेल्दी फूड इडली डोसा हांव जे करताली घेवन वताली कॉलेजाक घेवन गेल्यार हांव म्हणचें की हें सरली कशी अरे पुरो जाणां वांटून हांव दिवका नव्या एकळे ना खावचे म्हूण पळयल्यार तिका नांव हांवें कॉलेजांत रुपारेल कॉलेजांत इडली डोसा क्वीन म्हणलें हांव म्हणलें अशें कशी गो अरे पुरो जाणांक हांव टेस्ट करूं दिला म्हूण मागीर कळ्ळें हें पुरो जाणां वांटिलेलें ना. So, without much ado, let's go to the next audio. Audio, please. प्रियाल विशय सांगचे म्हळ्यार आप चेडू ती चांगी ती गेले सकाळ टकून रात्रीचे ती गेले दिनचर्या म्हळ्यार पाप सकाळ तीन पळयनी तिणें उठयतनाची दनपार जावन आसता तशी ब्रेकफास्ट म्हळ्यार सकाळची कापीची आनी पुरो पोळो इडली सुद्दां पाप पळयनी तिणें त्याच्यामुळे दोळ ओपन करतना शीत आनी दाळ येदर आसता तेगेले जेवणा टायम आसता मात्र कसं नाही अशी सकाळ फ्रुट्स आनी कट करून दवरलेले असल्यार जावं ज्यूस आनी करून दवरलेले जाल्यार ती पिता आनी तेची तिगे लंच की ब्रेकफास्ट की ब्रंच म्हण येता ताजे मागीर तांतूची काडटा ती सगळो दिवस आनी चमकूचे म्हळ्यार पाप चेडाक ಸ್ವಲ್ಪ प्रॉब्लमची शू आनी घेतला आमी चंद शू घेतला कलर आनी पुरो पर्पल शूज आनी पुरो घेतला भितरच कपाटा भितरच पाप वायट जावचे का दिनी पळय चेडान गेले ते तशी आसा भितरी आनी रात्री ते भायर येना मागीर आमी सकाळ उठोन वापस दनपारां जाता तरी प्रियाले फूल डे म्हळ्यार अशीची आसता बारी ऑर्गनायज चेडू ती तेच टायमार उठयता सदांची 10 10:30 लगेची उठयता आनी मागीर रात्री न्हिदतान मात मस्तू फ्रेंड्स आसा ती ते उलयता पूर जाण उठलो कांय राती 2-3 जाता तेन्ना सकाळीं आमकां लेट जावचेची पाप बिजी आसा मेगल चेडू ऑर्गनायज म्हळ्यार बारी ऑर्गनायज ती बाकी टायमार हांव तिका सादवी म्हणून वापरचें एका कडेन बैसून आसता तितलो ऑर्गनायज आसता ती उठयना जाल्यार जाग्यार तकून आनी कसं ऑर्गनायज करचें कपाट आनी भारी ऑर्गनायज आसता तिगेले अकॉर्डिंग म्हळ्यार तिगेले हाजे प्रकार तिगेले आवंगले ना आसता एक हात पर्यंत कपाट ओपन करतना मात्यार पुरो तिगेलो ड्रेस पळयता तिका दिसता बाय आवंगल चड जाला त्या दिवस क्लीन करती ते एक 6 म्हयने एक पर्यंत तसो दिवस येता आमगेले भारी ऑर्गनायज चेडू मेगेले आनी तिगेले कोप कशी शांत चेडू ती सादवीशी एका कडेन बैसून आसता सांगिल्लो उरलेलो आमी मात उरलेल्यान मात्र नारलू जावं कसं सोदीत तिका एक्चुली मातसो आशी की तिगेले की सुपर पावर आसका अशी कोपन आयली तेन्ना तिगेले हातान आनी अशी उज्जो भस्म जावका जनान पुरा तेन्ना तशी शांत मात आमी कोणें अशी प्रिया चेडा म्हळ्यार मागीर भस्म जावची तशी शक्ती निमगीत ती देवा तकून देवा दयेन ते शक्ती आनी काही ये न्ही त्या दोन टायम आमगेलें घर आसा चंद आयल दिवस आम्ही पळया मेळया तुमकां चलो थैंक यू. आपने जो कोई भी ऑडियो सुना है ये सारे काल्पनिक है इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है. थैंक यू वेरी मच. पळय द डॅमेज इज डन. मेगल चान्स जाले तेन्ना म्हाका दिसलें मेगलेच वर्स्ट अशें प्रियाका लायकल नंतर आय एम हॅपी. थँक्स अम्मा गडगड मेळया.
So आमगेल next खंडापट्टी interesting round. We call this the rapid fire round. Okay. हाजेर आमी टायमर लायताची आनी हे पार्टिसिपेंट्स जाले कोण वर्ड्स आसपळे म्हळ्यार रक्षा लाक्कस आनी प्रिया लामस धृती लामस हांगेल लागी आमी ह्या फॉर्मारी केलो क्वेश्चन्साचे आन्सर घेतला हांगेल विशयू तेंचे क्वेश्चन आतां आमी तांकां निमगूचे आसा ती बजर रावंडारी आनी तांणी कसो आन्सर दिताची ते तांगेल वर्डान दिल्लेले आन्सराक मॅच जतकी ना म्हणून आमी सकळच्यान पळोवया तुमकां लायक जालें म्हणून जाल्यार बजर जत्तरी म्हळ्यार टायम कंप्लीट फिनीश जावन बजर जत्तरी तुमी क्लॅप मारून तांकां एनकरेज करत ओके आज स्टार्ट करताना एक पण तुम्ही सगळ्यांनी क्लॅप मारले तांकां एक उमेद येता लॅपटॉप चलतच ना ओके माईक आनी सगळ्या लागी आसना आतां हे देवा वय असं सो वी स्टार्ट विथ रक्षा ओके कॅन वी स्टार्ट विथ रक्षा बली का बकरा कोणाला स्टार्ट करूया बाबू रक्षाला स्टार्ट करूया ओके रक्षाला स्टार्ट ओके टाइमर स्टार्ट रक्षा पिज्जा और नूडल्स पिझ्झा रॉन्ग नूडल्स म्यूजियम और जू झू रॉन्ग म्यूजियम रणवीर सिंह और रणबीर कपूर रणवीर सिंह रॉन्ग रणबीर कपूर टी और कॉफी नीदर ना एक सांगा कॉफी सांगा कॉफी कॉफी राइट पानीपुरी और फ्रेंच फ्राइज पाणीपुरी पानीपुरी राइट ब्लैक फॉरेस्ट और रेड वेलवेट ब्लॅक फॉरेस्ट रॉन्ग रेड वेलवेट दाली तय और दाल फ्राई दाळीतोय परफेक्ट शिमला और गोवा गोवा परफेक्ट लता मंगेशकर और आशा भोसले लता मंगेशकर रॉन्ग आशा भोसले संजय लीला बंसाली और रोहित शेट्टी संजय लीला बंसाली रॉन्ग रोहित शेट्टी जय और वीरू जय रॉन्ग वीरू दिवाली विदाउट क्रैकर्स और होली विदाउट वाटर दिवाली विदाउट क्रॅकर्स परफेक्ट जिम और योगा जिम रॉन्ग योगा बैकपैकिंग और लग्जरी ग्रुप टूर बॅकपॅकिंग रॉन्ग लग्जरी ग्रुप टूर दूध पाक और मडगणे मडगण आहे परफेक्ट राउंड टाइमर स्टार्ट हॉट कॉफी और कोल्ड कॉफी हॉट कॉफी परफेक्ट बीच और बैकवाटर बीच परफेक्ट बप्पी लहरी और अनु मलिक पपिलेरी रॉन्ग अनु मलिक आमा ड्रीम जॉब और लॉटरी ड्रीम जॉब परफेक्ट छाछ या लस्सी छास परफेक्ट सार की दाळीतोय दाळीतोय रॉन्ग सार पराठा फॉर ब्रेकफास्ट और डोसा फॉर ब्रेकफास्ट डोसा फॉर ब्रेक परफेक्ट क्रूज लाइनर और यॉट क्रूज रॉन्ग यॉट अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन अभिषेक बच्चन परफेक्ट टेक्सटिंग और टॉकिंग टेक्सटिंग परफेक्ट सोलकड़ी और कैरी पन्ना सोलकडी रॉन्ग कैरी पन्ना आलिया भट्ट और श्रद्धा कपूर आलिया परफेक्ट डायमंड रिंग और ड्रीम वेकेशन डायमंड रॉन्ग ड्रीम वेकेशन फाल्गुनी पाठक और जस्टिन बीबर फाल्गुनी परफेक्ट सूखापुरी और तीखा मीठा पानी सुखापुरी रॉन्ग तीखा मीठा पानी रेडी टाइमर छाछ और लस्सी छास रॉन्ग लस्सी बीच और हिल स्टेशन हिल स्टेशन रॉन्ग बीच मैंगो और स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी परफेक्ट सोलकड़ी और कोकम शरबत कोकम शरबत रॉन्ग सोलकड़ी आलिया भट्ट और श्रद्धा कपूर आलिया भट्ट रॉन्ग श्रद्धा कपूर पाव भाजी और मिसल पाव पाव भाजी रॉन्ग मिसल पाव लॉटरी और ड्रीम जॉब ड्रीम जॉब परफेक्ट ट्रैवल टू फ्यूचर और ट्रैवल टू पास्ट फ्यूचर परफेक्ट दाली तोय और दाल फ्राई दालितोय परफेक्ट फाल्गुनी पाठक और जस्टिन बीबर फाल्गुनी पात्र रॉन्ग जस्टिन बीबर टेक्स्ट और कॉल कॉल रॉन्ग टेक्स्ट सुधा मूर्ति और जेके रावलिंग जेके रावलिंग रॉन्ग सुधा मूर्ति डायमंड रिंग और ड्रीम वेकेशन ड्रीम वेकेशन परफेक्ट चाणक्य और तेनाली रामा चाणक्य रॉन्ग तेनाली रामा पानीपुरी और फ्रेंच फ्राइज फ्रेंच फ्राइज पाणी